येदोळूच कळीत केलां तशें उंड्याचें वा पोटभर जेवल्लें अचर्यें जेजूचे शिकोवणेक एक सावी कशें जाता. पोटभर जेवन पोट भरलें म्हूण तें पोशेल्यार भूक लागतना तें परत पोशेचें पडटा. कित्याक पोट भरचें नास जावच्या काणाताव लोकांची मन आनी मत अचर्यांतल्या खाणातावन तांतल्या खुणाक जेजून उबारलें. हे दिशेन ताची उतरां स्पश्ट. जेजू सासणीक जिणेक बाळता तसल्या खाणा खातीर वावुरा म्हणटना हें काण दिवपी आपुणूच म्हणून स्पश्ट करता. हीच ती खाणांत खुणां चोतपाची रीत. हेर उतरांनी सांगचें तर जेजून पोटभर उंडो दिल्ल्या अचर्यांत जेजू सासणीक जिविताक उपकारचें खाण म्हणून वळखुचेंच खुणा जाता. लोक तुमी वावरूंक जाय म्हणलें जेजूचें उतर धरन देवाक मानवता तसल्यो करण्यो आदारूंक आमी कितें करूंक जाय म्हणून विचारतात. जेजून तांकां दिवची जाप सुवार्थेचें माप जाता. कित्याक देवान धाडलेल्याक तुमी सत मानूंक जाय हीच ती ताका मानता तसली करणी म्हणून जेजून सांगच्यांत सुवार्थेचो उद्देशच आटापला. सत मानचे क्रियेक वा प्रक्रियेक जेजून करणी म्हणून वलायलें. देवान धाडलोलो जेजूच म्हणून जुआव येदोळूच सांगलां. आज तो ह्या जेजूक सत मानची देवाक मानवची करणी म्हणालो. उंड्याच्या वा खाणाच्या अचर्यांत कोणा देखताना मनशापूत सासणीक जिविताचें खाण दिवपी म्हणून जळकता. तशेंच ह्या खाणा खातीर वावुरचें आनी देवान धाडलेल्या जेजूक सत मानचें देवाक मानवची करणी जाता.